नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। हायकोर्टाची बडी पडले उपरांत मटक्याचेर सरकाराची एसआयटी, एसपी बसोयेटा खाला एसआयटी नजर दवरतलो रिटायर्ड हायकोर्ट जुईज लवंदे 10 डीवायएसपींच्यो ट्रान्सफरी। सरकारी पैसो नाका थंय कड्डुवप हो भ्रष्टाचारच। डिफेन्सा सयत गोंयची कांय खाती अशेंच करतात। विजिलन्स सप्तकांत मुख्यमंत्री उलयलो, काँग्रेस म्हणटा पर्रीकाराचो कारबारूय असलोच। भुरग्यांकडच्यान फायन म्हूण उठसूट पैसे उखलपी इलेक्ट्रिकल ट्रेड इन्स्ट्रक्टराक काडचो म्हूण फर्मागुडये वेले ITIचे भुरगे पेटले तेमात। सध्या दुसरो इन्स्ट्रक्टर सस्पेन्शन ना। कळंगुटे आनी कांदोळेचो ओडीपी भायल्या भायर चालीक लायला म्हूण हायकोर्टांत PIL। हायकोर्टान सरकाराक NGPDA आनी कांदोळे पंचायतीक काडली नोटीस। आनी राष्ट्रीय बॉक्सिंग सर्तींत गोंयाक रुप्या पदक। फायनलीत संतोष हरिजन एका पॉइंटान हरलो। हायकोर्टाची बडी पडले उपरांत सरकारान निमाणे मटक्याचेर SIT नेमली। SP बसोयेट सिल्वाचे मुखेलपणा खाला एक PI आनी 2 PSI ची ही SIT खंय मटक्याची पाळा म्हणून उस्तितली। तिचेर देखरेख रिटायर्ड हायकोर्ट जुईज अविनाश लवंदे दवरतलो। सरकारान SITची ऑर्डर सोमारा हायकोर्टाक दिली। इतले मजगती सरकारान SDPO आशिल्ल्या 10 DYSPची ट्रान्सफर मारल्या। हायकोर्टान मडक्याचे मूळ सोदपा वेल्यान गोंय पुलिसांक खुबशे फावट बडी मारिल्ली। मडक्याचे मूळ सोदूंक सरकारान आदलो जज AP लवंदेच्या मार्गदर्शना खाला 4 वांगड्यांची SIT नेमल्या। तातूंत SP बसोयेट सिल्वा, PI कृष्णा सिनारी, PSI अक्षय गांवकार आनी वामन नायक हांचो आस्पाव आसा। ही टीम सरकाराक मडक्याच्या तपासाचेर म्हयन्याक रिपोर्ट दितली अशें ऑर्डरीत बरयला। याचिकादार काशीनाथ शेटयेन सरकारान दिल्ल्या ऑर्डरीचो अभ्यास करूंक वेळ मागल्या उपरांत हायकोर्टान सुनावणी 2 सप्तक फुडें धुकल्ल्या। इतले मजगती सरकारान SDPO आशिल्ल्या 10 DYSPंची ट्रान्सफर मारल्या। तातूंत महेश गांवकार, सुनीता सावंत, सेराफीन डायस, गुरुदास गावडे, उत्तम देसाय, किरण पोदुवळ, सॅमी तवारीस, लॉरेन्स डिसोजा, एडविन कुलासो आनी राजेंद्र देसाय हांचो आस्पाव आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सरकारी पैसो नाका थंय कड्डुवप होय एका तरेचो भ्रष्टाचारच। डिफेन्स धरून गोंयची कितलीशीच सरकारी खाती कितलेशेच फावट ह्यो गजाली करता म्हूण खुद्द मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उलयला। सोमारा दक्षता सप्तकाचें उक्तावण करतना तो उलयतालो। रक्षा मंत्री आसतना तकली वापरून ताणें खंय 48,000 कोटी साल्वार केले। गोंयचे विजिलन्स अधिकाऱ्याक खंय विजिलन्स सारकें कितें तें समजावंक ट्रेनिंग दिवंक जाय। विजिलन्स सप्तकाचेर सोमारा पर्वरे सचिवालयात उक्तावण जाले। हे फावट माय विजन करप्शन फ्री इंडिया असो स्लोगन दवरला। उक्तावणाक मुख्यमंत्री सरकारात नकळत जावपी भ्रष्टाचाराचेर उलोवन गेलो। ताच्याच तोंडांतल्यान आयिल्ली उदाहरणां। As far as I am concerned, I believe that even using money, government money, without proper application of mind and making the rupee run to the last of its capacity is also vigilance. Though it doesn't strictly fall in director vigilance, it's also corruption. If I use government money to waste for wastage, or if government revenue is sacrificed, though it may not come under director vigilance, it is indirect wastage of money which has to be also prevented. That is also a different kind of corruption. I'll give you the example of sports. We do the sports complex and we have no plan for who will maintain it. Not only the blame comes on the government, but a good quality infrastructure is wasted. Secondly, when you make it, do every ground you will go for a grass. But the cost of maintenance is so heavy, so whatever you have constructed and spent some 50 lakhs, 60 lakhs to get a particular facility done is gone to waste. And buildings are constructed without any action plan for annual maintenance contract. I have seen PWD constructing tanks without pipelines. There are 32 such cases
at least in 2010 when I had asked for information in the assembly. रक्षा मंत्री असताना ताणे खंय सुमार 48,000 कोटींचो वायफळ खर्च वाचयलो. I found similar type of wastage in defense also. There were multiple use systems which were being purchased, and in one area of defense on missiles, I could recalibrate the full requirement matrix in such a way that we saved probably something like 45 to 48,000 crores. But just by planning properly, we could save a huge amount. गोयच्या इन्व्हेस्टिगेटिव्ह अधिकाऱ्यांक विजिलन्साचो सारको अर्थ समजोवंक खंय खासा एजन्सी वरवीं ट्रेनिंग दिवंक जाय. म्हणजे 1200 फायली विजिलन्सान पेंडिंग आशिल्ल्यो, तातल्यो म्हाका दिसता आयज अजून पर्यंत दर वर्सा 20 जाताल्यो न्हू, जवळ 200 ऑलरेडी मेकळ्यो जाल्यो. पण विजिलन्साच्या सगळ्या हातून ट्रेनिंग हें अत्यंत म्हत्वाचें. ट्रेन द ऑफिसर फॉर what is vigilance. Vigilance is also of two kinds. One is negligence and carelessness in taking a decision. The other is direct corruption. Not all vigilance cases are corruption cases. There are many times vigilance cases comes out of non-following of particular procedure. So GPARD may be asked to conduct evening courses, maybe 2 hours, and all officers can be rotated on every Saturday to just go through the nature of vigilance which comes. नाका थंय आनी वायफळ खर्च हो खंय भ्रष्टाचार. मात ह्या सरकारान अजून तरी असली एकूय करप्शन केस रजिस्टर केल्लो रिपोर्ट ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. मुख्यमंत्री एका वटेन स्वता ही गजाल उलयता थंय आसा. काँग्रेसीन पर्रीकार डिफेन्साचेर आसतना ताचो गोंयचो वेव्हार एक्सपोज केलो. गोंयांत नेवलाच्या जाग्यांत कसलेंय बांदकाम करूंक कायद्या प्रमाण खंय थळावे पंचायत वा म्युनिसिपालिटीची NOC जायच. ह्या थळाव्या संस्थांक विचारिनासतना गोंयांत खंय डिफेन्सान भायल्या भायर कामां केल्यांत. Question is, which I had asked, the number of residential units constructed in the land occupied by Indian Navy at Naval Land in Goa, whether any permission for construction of these units was applied for and obtained as required by Goa Panchayat Raj Act and rules or Goa Municipalities Act and rules framed therein. Answer is, all naval works fall under item number 4, list 1, union list of Article 246 of the Constitution of India, and hence are subject to only Union of India jurisdiction. Therefore, the state panchayats and municipalities do not have any jurisdiction upon the works of Indian Navy with respect to constructions, permissions of municipalities, panchayats or NOCs of planning and development authorities or town and country planning, conversion of sonars from collectors under land revenue code, NOCs from health department or permissions from CRZ authorities. If Mr. Parrikar has made this statement, given this answer, according to me, he has not done justice to the subject. It's an erroneous answer given to misguide the nation. इतले मजगती म्हापशां पालिका दुकानांचे पावणेक थळावी काँग्रेस कोर्टात चॅलेंज दितली. सोमारा पालिकेची पावणी जाली. पावणेत खंय गुड्डुला सावा जाल्यात. 3 दिसां पयलीं ऑप्शन जावच्या टायमार आमी ओपोज केल्लो की पयलीं जे ऑप्शन जाल्ले गाडे शॉपां आनी ती तेजेर पयलीं जो घोळ जाल्लो आसा तेजी इन्क्वायरी जायनासतना परत सेकेंड ऑप्शन दवरलेलें आसा. त्या खातीर आमचो एका ओपोज आसा आनी आमी बरयलां की दीस म्युनिसिपालिटी आनी दीस गव्हर्मेंट इज गोंयकारपण म्हणटा पळय ते सद्या म्हापसा मार्केट आनी म्युनिसिपालिटी इकपाक काडलेली आसा. आनी हो सरकार म्हणटा पळय गोंयकारपण म्हणटा पळय म्हापशान शॉपां म्हणटा पळय ती कोणाक रिजर्वेशनूच ना. ना विडो बायलेक, ना युथाक, ना हँडिकॅपाक,
ना OBC ST अशें कांय रिजर्वेशन ना दिवना. आमी प्रेस घातले तेजे तुमकां एलिगेशन केलें की तितून करप्शन चल्लां, ताका तुमी आन्सर करूंक ना, म्हणजे करप्शन चल्लां अशें जालें न्हू. कोर्टांनी वयतले आनी जी प्रोसिजर आहा पळय हेंचें टेंडरींग तें कॅन्सल करपाक जाय. प्रुडंटा खातीर चेतन गवास आनी श्याम सुंदर फडते. गिव एक ब्रेक.